राधे तू निपून बैसून इत्या खेळता, राधे तू निपून बैसून इत्या खेळता, आयला हो चंद वेळू मनात मिळता, आयला हो चंद वेळू मनात मिळता, राधे तू निपून बैसून इत्या खेळता. वापस आयलो येतो आत्ता शान उजव्यान गेलेलो नव्हतो, मागीर वापस डाव्यान कशें आयलो? हे पापया त्या जीवात्माक दावून कसं नाही उजवून कसं नाही. परमात्मा चिंतन रे हांव तत्व सोदून घुंवतो असं देवा सोदून न्हय वय अशें आनी हें म्हणटा वय का अशी वत्ता गुवल्या रे तूं बोडे गुवन हांवें. हे पिश्या बरं कशें गुंवता, भूंय गुंवता, सूर्य गुंवता, मनीस गुंवता म्हूण पयशे गुंवताचे हे ब्रह्मांड तत्व. राब राब हे कपट म्हाका वयर तांडू नका, हगुरगूर वयर वयच्या सकड गुंवता न्हय मागीर हांव एकलो गुवना मुसय बाय टक्क गुंडावचें कांय तत्व आसलें तुज लागीं. ताणी थोडे मात गुंडायले रे मागीर हांवें पुरा गुंडायत आशिल्लो. ही अजान मूर्खा कोणा म्हाका सांगिल्लें तुवें वय थोक मड्या तुगे लांब अशी आपोवचें तुवें आमकांय सर केदनिकी गेला आता वय बाय बाप तुमी वटूच आशिल्लो न्हय नुस्त्यांची आनी कशें करूं तुका आशिल्ल्या पुरा पिश्या मुर्खा म्हूण तेट खावचें हांवें. कोण ते म्हाका मारतलो येद्रो पळयता आबा तावळ येताना मेल्ल्या वर आशिल्लो तूं जेवणी म्हणून आत्ता चांग जीव आयला तुका जेवलो दिसता. आमकां जेवची मुक्की नाही. कळ्ळें आतां कितलो पेगार आसा तूं? तशी काय ना थोडे घेतली हांवें. शी तूं देवा सोदून गुंत म्हणटा थोडे घेतल्यार देव दिसता कशी? आमगे देव पुरा गोंय आसा न्हय. वय तूं गोंयची फेन्नी मारी आनी न्हू तो पड एक देव येवन तुगल्या उलयता पळय. पांडुरंगा खंयचो? हांव गणपती. तूं न्हय हांव देवाल उडगास काडलो. खाली उडगास काडल्या कोणी येता हांवें समळा पळोवका. तूं अशींच मुखार न्हंयची भरीन वच आनी थंय राब न्हू गट्टे देवा आपय तो वयर येतलो पळय न्हय जाल्यार तूं देव. नाका बा म्हाका पळोवच्या कळना हांव वयरूच कशी. शी वच ना तुका घेवन तूं थाय सकाळ भितर आपापय वयर येतो. नाका नाका जीवशी मारस तूं म्हाका. चे कोणें कशें जाल्यार मारचो तुका पाप तूं तुजितल्या मोरका बा. थंय ते तवळतून हांगा रोबला हांवें. वय आमी एक सत्यनारायण करचो म्हूण केला आजी. कर कर आयकून भारी संतोश जालो. मागीर येता हांव तुमी थंय. नाका येवं नका आमी करचो म्हूण केला कर म्हणजे न्ही. कितें कोणें लाग्यानी दिसता. ना म्हाका लागेल तुमची आजी. त्या वचो सोडी सोडलें आनी कशें जालें? नवी एक पद आयकत तुवें. पद एक सोडून गेलो सकड कथा म्हाजी. कळ्या संगीतकारां एक मोड एक म्हण आसा तेच नाही तुका. ते बय वतस म्हाका जाल्यार तुका मूड येतना आयकतले जीव सुका न्हू मागीर. तुका कशी कशी बोडा लागतली तस तस तुगेले सोर पट्टी लागता. मागीर घाल्ल्यान चड जाल्या रे
खंयचे एक पटयेर न्हिदत तो देवाक पश्चिमात भक्तांनी कशी असल्याने जाता का ताका तू कोण कशें असल्यार जाता आमगेले शुद्धी सोडल्या ताणे सोना तो सोना मे ताका तूं कोप चित्या पप्पनी हांव कोपनी मे मागीर कुंतळ त्या मनीस मोठ आसाची असो जी हांव आनी तूं समजलें जाल्यार हांवें भक्तीन करची किर्तनेक देव काय म्हणता आनी तूं कशें कोण एकल्यान नामतलें जालें विंगड कोण त्या वचून आनी दें घालयो मागीर तुगेल किर्तनेक तुवें नामचुयेत पळय म्हाका ती दोळांतल्या उरलो न्हू ताळ सुकला तूं ताळ तिंबून आयला नवे तुगे लेवल हदो आसत लायक एक चीज काडी खंयचे जाय तर तुका जोर आंगार येवची पद खंयचे तें काडी ऐका ते तूं तांकां येद्रा पळोवन सांग तांकां कितें सांगचें पळय मनशान केन्नाय संतोशारी खुशयेर आसूं का न्हय तें वय पळय पद सांगता म्हणून तूं खुशी आयकता म्हणून तांकां खुशी जाल्लो सगळ्यांक खुशी मागीर ते तांचितले आसोची तूं तुजितले वच तूं सुरू करे हांव कडेन वता इताय भगवंताची करणी सारी भगवंताची करणी सारी भगवंताची करणी अधांतरी है झूले न भांगण अधांतरी है झूले न भांगण शेष फळावर धरणी सारी भगवंताची करणी सारी भगवंताची करणी गरगर वाले ऊस बांधून येतो लक्ष्मीसाठी गरगर वाले ऊस बांधून येतो गरीबासाठी गरीब होऊन झोपडीतही रमतो झोपडीतही रमतो पतिता संगे पतिता संगे पतीच होऊन चालत थे अनवाणी सारी भगवंताची करणी सारी भगवंताची करणी प्रेमळ मित्रांनो आता 2 घडी नाटकाक एक घडी रामदेव न्हू हांव चुर्या तुमच्यागी 2 उतर उलोवच्याक अपेक्षा करता ह्या कॅसेटाचे कलाकार संगीत के उपेंद्र भट रेकॉर्डिंग RK इलेक्ट्रॉनिक्स मंगळूर स्ट्रीट सिंगर जावन चोलपाडी अच्युत कामत रत्नाबाई जावन M सुदर्शन शेणे गणपतराव जावन प्रेमानंद चुर्या म्हाका ही कॅसेट करूंक अपरंपार प्रोत्साह दिलेले अभिमानी मंगळूर मधु बाजाराचे सतीश नाईक PSBDचे मालक मधुसूदन D कुशे आणि RK इलेक्ट्रॉनिक्स मंगळूर कॅसेट प्रोडक्शनाचो सर्व खर्च तांणीच केला आणि ह्या व्यवहारांतू आयन लाभा दुड्डू ते म्हाका दिता आयल्याची तांतला विंगड आस म्हणून आणि हांवें दाक्षिणेरी ते घेत आयला म्हगेल्या विंगड नाच म्हणून सहकार दिलेल्या सर्वांक आणि कॅसेट घेवन आयकतल तुमकांय हांव आभार जावन आसा
मस्त जनाने कॅसेटाची कॉपीज करून घेतल्याची गोतच म्हाका कोरोची पापत आहे. त्या कॅसेटा प्रोडक्शनान तूं हांव केल्ल्यान काम म्हळ्यार उरलें मात्र म्हाका न्ही थंय मस्त उलोवचें आसा तुमचे लागीं. ते तुमी तिन्ही पार्टांत ऐकत जाले. आतां मी वापस 2 घडीक वचच्या. नमस्कार.